फाटल्या कांय वर्सांच्यान वादाच्या चपक्यात अडकिल्लो मयेचो फामाद कळस उत्सव अंदूय अडचणीत आयलो। देवस्थान समिती आनी हेर गटां मदीं शेनवारा रात मेरेन एकमत जावंक नाशिल्ल्यान मयेच्या फामाद कळस उत्सवाक निमणे सुरवात जावंक ना। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासपाची शक्यता मतींत घेवन निमाणे हो उत्सव निलंबीत करपाची पाळी प्रशासनाचेर आयली। शेनवारा राती दिवचलेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान तसो आदेश लेगीत काडलो। कळस उत्सव निलंबीत जाल्ल्यान समेस्त भाविकांची मात निर्शेवणी जाली। पळयात। मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाच्या वर्सुकी कळस उत्सवाक शेनवारच्यान सुरवात जावपाची आशिल्ली। परंपरे प्रमाण देवीचो कळस देवळांतल्यान भायर काडपाक चौगुले भाविक शेनवारा गांवकर वाड्यावयल्या श्री महामाय देवीच्या देवळांत जमिल्ले। कळस उत्सव सुरळीतपणान सुरू करपा खातीर उपजिल्लो अधिकारी आनी मामलेदारा सयत हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे सांज मेरेन यत्न चालू आशिल्ले। मात देवस्थान समिती, नायक, कारबोटकार आनी हेर गटां मदीं एकमत जावंक ना। निमाणो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाची शक्यताय निर्माण जाल्ल्यान उपजिल्लो अधिकारी शुभम नायक हाणें सांजे उसरां कळस उत्सव निलंबीत करपाचो आदेश काडलो। ताका लागून परंपरे प्रमाण देवीचो कळस देवळांतल्यान भायर काडपाक मेळूंक ना। सांज मेरेन देवळा कडेन भाविकांनी गर्दी केल्ली। वातावरण लेगीत तणावपूर्व आशिल्ले। देवळा कडेन व्हडा प्रमाणात पुलीस गस्त तैनात आशिल्ली। वरिष्ठ पुलीस अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले। डेप्युटी कलेक्टरान एक्चुअली सगळो जी कळस उत्सव जो आसा फेस्टिविटीज आसा ती 9 दिसांची आसली टोटल सस्पेंड केली। आता तुमकां ऑर्डर मेळ्ळी ऑर्डर मेळ्ळी। तुम्ही कितें म्हणटा ताजेर म्हणजे कितें जालें? एक्चुअली आमचें सबमिशन कितें आसलें लास्ट इयर कळस तुमी पळयल्लो कितें आसलें कितें जाल्लो तो आमकां आजून टील डेट जात्रेची क्लॅरिटी कितें मेळोंकूच ना। आमी कितें मागता जात्रा कशी करतले तेजी क्लॅरिटी मागताले। सो आमकां ती मेळोंक ना आनी सायमल्टेनियसली जे डेप्युटी कलेक्टरान जो मास गॅदरींग जातलें आनी कितें जातलें अनटोल्ड इन्सिडंट घडचो न्हू हेका लागून फूल एक्टिविटी सस्पेंड। फाटल्या वर्सा जाल्लो न्हू कळस उत्सव? फाटल्या वर्सा कळस उत्सव जालो एमएके ग्रावंडाचेर जाल्लो प्रोवायडेड जात्रा करतले म्हणून मॅनेजिंग कमिटी सांगलेलें पण लास्ट इयर तेंच्यांनी सगळी देवळां बंद करून दवरली लास्ट मुमेंटाक। पण ह्या वर्सा तशें जावचें न्हू म्हणून आमी प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन म्हणून आमी तेंच्या कडेन विचारलेलें आमकां क्लॅरिटी दिया म्हणून तेंच्यांनी दिवंक ना आनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांचें कितें आहा तें करून घेतलें। तुमकां मान्य असो हो डिसिजन दिलो? एक्चुअली मान्य ना कित्याक उत्सव हो जावपाकूच जाय पण बिंग मास गॅदरींग जातलें सो हातून आमी फोर्स करूं शकना तूं कर म्हणून तेका। डिसिजन ऑर्डर येयला की ह्या वर्साचो कळस उत्सव सस्पेंड जालो ओके हेजेरूच याच वर्सा आहे ह्या वर्साचो दिला फुडल्या वर्साचे फुडल्या खूब मजा आसा। आतां तेजेर डिस्कशन करून जायना फुडल्या वर्साचे हेजो इफेक्ट फुडल्या फेस्टिवलांचेर सगळ्यांचेर पडटा। जात्रेचेरूय पडटा तशेंच मागीर व्हडल्या जात्रेचेर पडटा। मागायची जात्रा आनी रेड्याची कळस सस्पेंड केला। तुमचें कितें मत आहा? आमचें मत एकूच जाल्लें की आमी कारपोरेटान ऑलरेडी महाजन प्रूव जाल्ले आतां आमच्या भितर काय जेवणाक कोणाची ड्युटीज कोण कितें करता आमकां काय केलें आमी महाजन म्हणून जाल्लेले आसा आमकां चॅलेंज करूंक पावूंक जालो ठीक म्हणून ते आतां सस्पेंड केलें। आज कळसाचो उत्सव पंचमी फाल्गुन शुक्ल पंचमीच्या निमित्तान कळस देवळांतून भायर सरून 8 दीस तो गांवांत उरता आनी मागीर ती सांगात वता नवे दिसा। पूण आज कांय पार्टी भितरली ते पार्ट्या राष्ट्रवादीपणाक लागून म्हणजे खट्टाक लागून हो कळस आयज मंदिरांत भायर सरलो ना म्हणजे भायर हाडलो ना। सरकाराची एक कर्तव्य आसलें की कशेय परिस्थितीन दोनूय पार्टी म्हणजे ज्यो पार्टी आसा ज्यो तरेच पार्टी आसा म्हणजे बाकीचे वांगडी आसा देवस्थानाचे तांकां सगळ्यांक घेवन बरे भशेन कॉम्प्रोमायज करून बरे भशेन निभून सरकारान हो उत्सव तेंचे कडल्यान करून घेवंक जाय आसलो अशी आमची इच्छा आसली। बरेचशा लोकांची भाविकांची सुद्दां इच्छा अशी की कशी तरी देव भायर सरूंक जाय भायर सुद्दां गांवांत फिरोंक जाय ही जी उमेद आसा ती सगळी उमेद मावळ्या सारकी जाली आनी बरेचशे लोकांक वायट दिसलें आमकां तांचे वांगडी आसलें आमकांय वायट दिसलें की आज देव भायर सरलो ना आनी अशें जावंक जायना हेजेर सरकारानूय हेजेर विचार करचो आनी त्या लोकांनी हेजेर विचार करचो। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।